आयच्या अपडेटीत सगळ्यान पयलीं तुमकां अपडेट दिता ती GMCतली. GMCन काल राती एका कोविड पेशंटान जो 142 वार्डान एडमीट आसलो तिने एक फेसबुक पोस्ट करून अपडेट दिली की ह्या वार्डान 142 वार्डान ऑक्सिजन सप्लाय ना म्हणून चारूच कितें सिलिंडर दिल्ले आनी ते सोंपपाक गेल्ले आनी 50 सुमार पेशंट थंय खाटींचेर स्ट्रेचराचेर जमनीचेर आशिल्ले तेजे विज्युअलू आमी पळयल्ले. तेजे उपरांत बोळा जातकूच सोशल मिडिया वयल्यान मागीर मिडिया कडेन वचून मागीर बोळा जातकूच सीएमान स्वता दखल घेवन सीएमान मागीर स्टेटमेंट इश्यू केलें की आपूण स्वता खांडेपारकार दोतोरा कडेन उलोवन मागीर ते सप्लाय करतालो तेजे कडेन उलोवन तो एक जाय तितले सिलिंडर त्या वार्डान पावयल्या म्हणून. तेजे उपरांत दुसरी अपडेट काल ऑपोजिशन लिडरांची मिटींग जाल्ली. ऑपोजिशन सगळे MLAs आहा तेंची मिटींग जाल्ली जेन्ना स्टेटमेंट इश्यू केले ताजेरूय सीएमान स्टेटमेंट इश्यू केलो. एक आसलो तो विजयाचो की ऑल पार्टी मिटींग सीएमान घेवपाक जाय आसली म्हणून सीएमान स्टेटमेंट इश्यू करता आसतना सांगलें की सगळ्या ऑल MLAंची 40 MLAंची तेणी ऑनलायन मिटींग कॉल केल्ली. तेन्ना विजय आनी विजयाचे बाकीचे दोग जाण जयेश आनी विनोद आमदार हे तिगूच जाण आमदार दोनी मिटिंगांक अवेलेबल नासले. तेंची सजेशनां सरकाराक येयली ना मिटिंगे उपरांत सुद्दां अशें सीएमान जाहीर केलें की आरोप करपाक सोंपें पण जेन्ना मिटिंगेक आपयल्ल्या आमदारांक तेन्ना तेंच्यांनी ते अटेंड करूं नासले. ऑनलायन मिटींग घेतले ते मिटिंगेक दिगंबर कामतूर आसले, रोहन खंवटे आसले पण विजय आनी विजयाचे बाकीचे दोग जाण आमदार ते मिटिंगेक येवं नाशिल्ले. दुसरो स्टेटमेंट तेंचो आसलो दिगंबराचो आसलो की फ्री वॅक्सिनेशन कंटिन्यू करपाक जाय, पयशे घेवचे न्हू वॅक्सिनेशनाचे म्हणून तेन्ना तेजेर रिप्लाय करता आसतना सांगलें की गव्हर्मेंट जितली वॅक्सिनेशनां दितलो ती लोकांक फ्री दितलो. प्रायवेट आपल्या चेन हॉस्पिटलांतल्यान खंयची वॅक्सिनेशनां मॅनेज करता आनी ती जर पयशांनी दिता जाल्यार तो तेंचो इश्यू पूण गव्हर्मेंट जी वॅक्सिनेशनां दितलो ती विकत दितलो. इवन तेंच्यांनी फुडें वचून सांगलें की आमदारांक जितले वॅक्सिनेशन दिल्या ती सगळी फ्री दिल्या हेजे पण हेजी फुडली वॅक्सिनेशनां फ्री आसतली म्हणून. दुसरी आनी एक अपडेट दिल्या गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला जर्नलिस्ट जे सारके फ्रंटलायन वर्कर कशे काम करता फिल्डार रावन तांकां वॅक्सिनेट करून घेवपाचें डिसिजन गोवा गव्हर्मेंटान घेतला. रोखडेंच तेंचें वॅक्सिनेशन स्टार्ट करतले म्हणून सीएमान सांगलां. दुसरे स्टेपअप हॉस्पिटलाचो जो हें आसलो पयलीं काल तेंच्यांनी ब्रीफ केल्लें की श्यामाप्रसाद मुखर्जी हितून जे कोण पेशंट हॉस्पिटलायज जावपाची परिस्थिती आहा तांकां पयलीं हाडून श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे कोवीड कॅर सेंटरान दवरप. थंय दोतोरूय आसतलो आनी जर तांकां ऑक्सिजनाची गरज बी पडटा तांकां हॉस्पिटलायजेशनाची गरज पडटा जाल्यार तांकां GMC शिफ्ट करपाक बरें पडटा म्हणून. तेजे फुडें वचून सरकारान आतां निर्णय घेतला की सगळ्या तेंच्या PSCनी बी स्टेपअप हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करतले. जंय पेशंटाक जर दिसता हॉस्पिटलान आपल्याक हॉस्पिटलायजेशनाची गरज जाल्यार ते पयलीं वचून त्या PSCनी आपल्या लागीं आसलेल्या PSCनी एडमीट जावन थंय बेजीक कितें आहा तो ट्रिटमेंट घेवपाक शकता आनी चड गरज कसली पडली जाल्यार मागीर ते GMC सारक्या मोठ्या हॉस्पिटलांनी येवपाक शकता. ह्यो गजाली काल हे केल्यो. तेजे उपरांत आनी एक ब्रेकींग राती PM मोदीन सीएमाक फोन केलो आनी मेनली फोन आसलो तो ऑक्सिजन सप्लायचेर आसलो. ऑक्सिजनाचो स्टेटस कसो आहा तो सीएमान फूल स्टेटस दिलो तांकां ऑक्सिजनाचो कसो आहा तो. तेजे उपरांत तेंच्यांनी बेड्स ऑक्सिजन बेड स्टेटीन कितले अवेलेबल आहा, कितले फ्री आहा काय सगळ्यो युटिलायज हेजो स्टेटस आसपाक मागलेलो. तितून जेन्ना ऑक्सिजन बेड्स म्हणटा तेन्ना तो पायपलायनींतल्यान म्हणजे सारको बेडीच्या सायडीन जी सिस्टम बशिल्ली आसता इनबिल्ड सिस्टम बशिल्ले त्योच बेडी कावंट करता. पण गोवा गव्हर्मेंटान म्हटलें की आमी ज्यो बेडाचेर ऑक्सिजन पायपलायन सिस्टम ना पण थंय सिलिंडर लावन वा थंय आनी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर लावन जर ऑक्सिजन दिता ती बेड सुद्दां ऑक्सिजन बेड म्हणून कन्सिडर करतले आनी तशें ते हें करतले. तेजे उपरांत ऑक्सिजनाचो ऑडीट जावं जाय म्हणून मोदीन तांकां सांगलें आनी ऑक्सिजनाचो ऑडीट स्टेटीची गरज कितली आहा, प्रोडक्शन कितलें जाता, सप्लाय सारको जाता काय ना, सप्लाय खंय गॅप उरता ह्या सगळ्या गजालींचेर आनी बाकीच्यो खंयच्यो कंपनी कितलो ऑक्सिजन सप्लाय करपाक शकता हेजें एक ऑडीट करपाक जाय अशें सांगलें आनी ते ऑडिटूय आतां स्टेटी भितर जातले. दुसरे आयज सकाळीं CM आनी HMन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्स्पेक्ट केले. थंय वचून तेंच्यांनी सगळीं पळोवन गेले. थंय बेड्स घातल्या सगळी एक 2 फ्लोर तेंच्यांनी तयार केला एक रेडी केल्या. 150 बेड सुमार थंय रेडी आहा पेशंटांक शिफ्ट करपा खातीर. आनी थंय एक बरी गजाल म्हणजे थंय बांदता आसतनाच एडवान्स टॅक्नोलॉजी यूज करून 20,000 लिटरची ऑक्सिजन टँक थंय बशिल्ले आनी तो पायप ऑक्सिजन म्हणजे ओल्ड सिस्टमींतल्यान न्यू सिस्टमींतल्यान हे सगळो ऑक्सिजन सेटअप केला. सो तेजो ऑक्सिजन जो फ्लक्च्युएट जाता GMCन कसलेच इश्यूज ह्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान आसचे ना. सो ते 150 पेशंट सुमार आयज फाल्यां करून ते शिफ्ट करपाच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान
थंय शिफ्ट जाल्या उपरांत 150 लोकांचो जो ऑक्सिजनाचो प्रश्न सुटलो तितलो GMC वयलो लोड कमी जातलो. GMCक जे मागीर सिलिंडर लावन ऑक्सिजन दिवचो पडटा तेजे वयलो लोड कमी जाता. तेंच करता आसतना आनी एक CMन अनावन्समेंट केली की वेदांता, फॉमेंतो आनी सिमेन्स सारके कंपनी फुडें येवन ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे एक मशीन जे एरांतल्यान ऑक्सिजन पूल करून पेशंटाक दिता थंय सिलिंडर वा लिक्वीड ऑक्सिजन फील करपाची गरज ना आनी त्या गजालीचो त्या मशिनांतल्यान ऑक्सिजन सोंपना ते एरांतल्यान पूल करून तुका ऑक्सिजन दिता आनी ते कंटिन्युअस चलपाक शकता. असले 200 सुमार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर डोनेट करपाच्या ऑलरेडी 60 सुमार पावले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलान आनी GMCनूय ते येतले आनी हे येयले उपरांत ऑक्सिजन सप्लायचो जो इश्यू आहा तो एकदम सोंपतलो. हे सगळे पावले उपरांत म्हणून CMन सांगलें. तेजे उपरांत हे GMCतले पेशंट शिफ्ट जाले की खुबश्यो गजाली ऑक्सिजनाचो जो इश्यू जातालो हयसर तो मॅनेज जातलो असो दिसता. ते पळोवचें पडटलें 2 दिसां भितर कशें ते मॅनेज करता कारण पेशंट वाडत आहा एवरी डे 100 तरी 60 ते 100 नवे पेशंट जांकां ऑक्सिजनाची गरज आहा अशे एडमीट जावपाक लागल्या. तेजे उपरांत दुसरी एक गजाल आमचे नजरेक येयली हे सगळें करता आसतना की विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केल्लो की खुबशे जाण आपलो ऑक्सिजन सिलिंडर स्वताचो प्रायवेट ऑक्सिजन सिलिंडर भितर घेवन वयतना सांपडिल्ले असल्या सेक्युरिटींक सांगलां की आपले प्रायवेट ऑक्सिजन सिलिंडर भितर व्हरपाक मेळचें ना म्हणून. पण तेजे उपरांत आयज आमी नोटीस केलें की खुबशे जाण ऑक्सिजन सिलिंडर भितर तांकां अवेलेबल नाशिल्ल्यान भायल्यान विकते घेतात जी स्कूप ऑक्सिजन म्हणजे जे पद्दतीन आमकां ते फॅमिली मेंबरान सांगलां की स्कूप ऑक्सिजनाक कॉन्टॅक्ट करून थंय 5,000 रुपया डिपॉझीट धरून ते सिलिंडर हाडटा आनी GMCच्या वार्डान भितर व्हरून आपल्या फॅमिली मेंबराक ते ऑक्सिजन सप्लाय अरेंज करून दिता. हे आमी पळयलें. तो 5,000 रुपया जे डिपॉझीट करता तेजे उपरांत प्रत्येक रिफिलाक 400 रुपया तांकां भरचे पडटा. ही गजाल आयज पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. आतां ही सुपर स्पेशलिटीन पेशंट शिफ्ट केले उपरांत तो GMC वयलो लोड देंवले उपरांत ह्यो गजाली बंद जातल्यो की ना ह्यो आमकां 2 दिसांनी स्पश्ट जातल्यो. ह्यो गजाली बंद जाल्या काय पेशंटा वयलो जो भायल्यान आपलो स्वताचो ऑक्सिजन सिलिंडर विकतो घेवचो पडटा अरेंज करचो पडटा तेजी गरज पडटा काय ती आतां बंद जाल्या हे 2 दिसांनी आमकां स्पश्ट जातलें. आयची इतलीच अपडेट आसली.